भाषेचो वाद हो सेपरेट आसूं न्ही, तो हितून मिक्स करी नाका. शिक्षणान मिक्स करप ना तो, की आमी बजेट करता, बजेटान ते पैसे मोडटा आणि मागीर शाळा 3 वर्सांनी बंद करता. आय एम नॉट सपोर्टिंग इंग्लिश और समथिंग, आय एम टॉकिंग रियलिटी. 33 MLAs आहा सपोर्टिंग. वो वाद जो इतली वर्सां चालू आहा तो काबार जावन वयतलो. सरकारान डिसिजन घेतलें आहा शाळा एनजीओक दिवचे म्हणून. एक खंय तरी म्हाका दिसता डायरेक्शन रॉंग आहा. ह्या आपल्या भुरग्यांक नातरांक सगळ्यांक बरे बरे स्कुलांनी घालता आनी व्हडली व्हडली भाशणां दितात. भाशेचेर वाद काय ना. आमची भाषा जी आहा ही कोंकणी आहा आनी मराठी आहा, तेजेर हे उलयना. पूण शिक्षण जे आहा हे सगळे आपल्या भुरग्यांक जे कोण झगडटा हे भाशे खातीर ते सगळे आपल्या भुरग्यांक व्हरोन शिक्षण बरे बरे स्कुलांनी दिता. थोडे हांव स्कॉलाची नांवां घेयना, जी बरी बरी जितकी स्कुलां आहा आनी ही सगळी इंग्लीश मिडियम स्कुलां आहा, हितून सगळ्यांक शिक्षण दिता. हांव शिक्षणाचेर उलयलां, भाशेचेर उलोवंक ना. मेन कितें आहा, मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जे स्कुलांनी आहा हे मॅक्सिमम स्कूल्स इंग्लीश जे चालू आसा तितून आपल्या भुरग्यांक घालता. आनी प्राथमीक शाळा जे आहा सरकारी ह्यो सगळ्यो कोंकणी आनी मराठी हितून शिकयता. आनी हितून प्रॉब्लेम खंय जाता ते सांगता तुका. आमची नीज गोंयकाराची जी भुरगीं आहा ती वयता आनी आपल्या भुरग्यांक व्हरोन बरे बरे स्कुलांनी घालता. आदी जे प्राथमीक शाळेन जो म्हाजो डॅडी शिकला, प्राथमीक शाळेन शिकला, सो आमचो डॅडी शिकला पळय तेन्ना तो काळ वेगळो आसलो. तेन्ना बरी बरी स्कुलां नासली, आतां बरी बरी स्कुलां आहा. सो सगळ्या स्कुलांनी जर इंग्लीश मिडियम आसत आनी कोंकणी आनी मराठी कंपल्सरी सब्जेक्ट आसत जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. हांव नको हितून पॉलिटिक्स कित्याक हाडपाची गरज आहा पळय, हितून भाशेची पॉलिटिक्स हाडपाची गरजच ना. सो आय एम टॉकिंग अबाउट एड्युकेशन, आय एम टॉकिंग अबाउट मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. हे आमी कितलो तेंप म्हणून दोळे धापून रावतले. शाळा सगळे बंद जावपाक पावल्ले आहा. सरकारान डिसिजन घेतलें आहा शाळा एनजीओक दिवचे म्हणून. एक खंय तरी म्हाका दिसता डायरेक्शन रॉंग आहा. आनी त्या खातीर जे कितें चेंजीस घडोवन हाडपाक जाय, जे कितें चेंज करपाक जाय ते सरकारान करूं न्ही. आमचो पाठिंबो फूल आहा. आयज सरकारा कडेन 33 MLAs आहा सपोर्टिंग. वो वाद जो इतली वर्सां चालू आहा तो काबार जावन वयतलो 100%. हे आतां कोण ना म्हणटा तेणे म्हाजे कडेन डिबेटाक येवचो. हांव सांगता तेजी भुरगीं खंय शिकता ती पयलीं पळय आनी तेजी नातरां खंय शिकता ती पळय. हे आपल्या भुरग्यांक नातरांक सगळ्यांक बरे बरे स्कुलांनी घालता आनी व्हडली व्हडली भाशणां दितात. खंय वचोन शाळा आमचे बंद पडपाचे खातीर पळय भाऊसाहेब बांदोडकरान चालू केल्ल्यो त्यो शाळा. आमचे पोर्रान शाळा येवन पळया. भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदलेली शाळा 1965ची 64ची शाळा आयज पासून आहा. पूण ती आतां 4 क्लासी आसले ते एकूच क्लास जाल्या. एक क्लास उरल्या आनी तितून आमचो गोंयकार जो 90% भुरगीं आसली एक टायमार 90% ती आयज 1%य ना. म्हणजे आमचो मूळ गोंयकार तितून कोणूच ना. आमच्या घराच्या सायडीची उलयता हांव, पयशिले उलयना. एग्जाम्पल दिलो तुमकां. सो हे जो तर काबार करतलो, हे प्रॉब्लेम सोंपयतलो जाल्यार सगळ्यो टिचरी एकूच. बऱ्यो बऱ्यो टिचरी ज्यो आयज घेतलेल्यो आहा सरकारान, इंग्लीश मिडियम स्टार्ट जावनी न्हू. आय एम नॉट सपोर्टिंग इंग्लीश और समथिंग, आय एम टॉकिंग रियलिटी. जे कितें रियल आहा पळय तें उलयता हांव. जे कितें एवरीडे चलता पळय तें उलयता हांव. हांव कितें लिपोन दवरिना, दोळे ओपन करूनच उलयता, बंद करून उलयना. हे सगळे बाकीचे आहा ते जी भाशा आहा, भाशेचो वाद आहा तो हाडून स्कुलांनी सोडलेलो आहा. आनी स्कुलान आमच्या भुरग्यांचे प्रॉब्लेम वाडत आहा. ह्या कारणाक लागून सगळे प्राथमीक शाळा आमच्या गोंयकारांनी आमच्या भुरग्यांक घालपाचे बंद केल्ले. सरकार जो तर इतले पयशे मोडटा टिचरी हाडटा प्राथमीक शाळेन शिक्षण दिवपाक, भितर मेंटेनन्साक पयशे मोडटा, भितर क्लिनराक पयशे मोडटा, इन्फ्रास्ट्रक्चराक पयशे मोडटा. तेंगासर बरे स्मार्ट बोर्ड्स केल्ले आहा, बरे बेंचीस केल्ले आहा, इतले बरे वस्तू केल्ले आहा. आनी ते शाळा मागीर 1 वर्सान बंद पडटा, 2 वर्सांनी बंद पडटा. कसलो फायदो हे सगळे करून. म्हणजे आमी खंय तरी आय वॉश करता अशें जालें की आमी बजेट करता, बजेटान ते पयशे मोडटा आनी मागीर शाळा 3 वर्सांनी बंद करता. म्हणजे वाय आर वी डुईंग दीस? बिकॉज इंग्लीश मिडियम ना म्हणून तितून. त्या खातीर आमची सगळीं जाणां जी आहा ती दुसरे हितून वयता. त्या खातीर हांव सांगता पळय ते एक म्हाजी
विनंती आहा सरकारा कडेन आनी स्पेशली चीफ मिनिस्टरा कडेन की भाऊसाहेब बांदोडकरान जी शाळा चालू केल्ल्यो त्यो जर तर फुडें आमी सुरवात चालूच करूंक सोदता, जे गोंयचे पॉप्युलेशनूय वाडलेले आहा ते इंग्लीश मिडियम कर आनी हो वाद काबार कर. जो भाशेचो वाद आहा हो सेपरेट आसूं न्ही, तो हितून मिक्स करी नाका. शिक्षणान मिक्स करप ना. तो आधी कोणे मिक्स केले ते आयज बसून आम्ही प्रॉब्लेम फेस करताय. एक टायमार जे कोणी खंयच्या सरकारान हे मिक्स केले, शिक्षण आणि भाषा मिक्स केली म्हणून हे प्रॉब्लेम आहा. माय भास म्हणजे हांव माय भाशेचेर उलयना, माय भास हिंगासर नाच. हो प्रश्न कितें आहा? मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल. मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल सगळीं जाणां इंग्लीश मिडियम शिकता. तू म्हाका दाखय आपलो भुरगो कोंकणी मिडियम शिकता म्हणून दाखय म्हाका. तुम्ही आता सगळे मिडियाचे लोक आहात, तुमचे भुरगे खंय शिकता ते पयले सांगा. हांव सांगता माझे भुरगे खंय शिकता पयलीं. लिपोवपाचें काय ना हितून. वी आर जस्ट ट्रायंग टू फूल आवर ओन सेल्फ. हाऊ लॉंग वी आर गोइंग टू फूल? दिस इज वॉट आय हॅव स्पोकन टुडे अँड दिस इज द रियालिटी, दिस इज द ट्रुथ. दिस इज वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा. सगळे शाळा पान पडटल्यो, प्राथमीक शाळा. येता त्या काळान तुम्ही पळया, फुडले 5 वर्सां जावन तुम्ही आसतले, आम्ही आसतले, आणि मागीर सांगा म्हाका की प्राथमीक शाळा कितक्यो गोंयान उरल्यो पळय त्यो. हांव क्वेश्चन घालतलो फुडल्या असेंब्लीक की प्राथमीक शाळा कितक्यो आसा आनी कितक्यो चालू आसा आनी कितक्यो बंद पडल्यो. तुमकां आन्सर येयलो. सो हांव कित्याक म्हणूंक सोदता, हें सगळीं आयज भुरगीं जीं आहा, इवन भायलीं गोंया भायलीं मायग्रंट जी गोंयान येवन जी हिंगासर रावल्या आनी तेंचे माय पाय काम करता, तेंची भुरगीं पासून आयज इंग्लीश मिडियमाक वयता. तितून कोंकणी आनी मराठी हो कंपल्सरी सब्जेक्ट हो आसपाकूच जाय. हांव तितून कोंकणीक आनी मराठीक कांयच उलयना.